नमस्कार तुमका सगळ्यांक. आज आम्ही येयल्या वास्को. आमचो एक्स MLA वास्कोचो 2 टर्म जिखून येयल्लो बीजेपीच्या तिकेटीचेर 2012 आणि 2017. 10 वर्साची राजकीय वाटचाल आणि 2022 इलेक्शनाक थोड्याशा मतांनी पडले. म्हणटोनी 2022 त्यांच्यानी काँग्रेस प्रवेश केलो आणि आज आम्ही त्यांच्याकडे बोलल्या. त्यांच्यानी एक एक 1.5 महिन्यान लोकसभा इलेक्शन त्याच्या पहिली परत एकदा घर वापसी केली. बीजेपीन पहिली काम केले. 10 वर्सां तुम्ही आमदार आसले, KTCचे तुम्ही चेअरमॅन आसले. त्याच्या उपरांत तुम्ही 2022च्या इलेक्शनाच्या मातशे पयलीं तुम्ही काँग्रेसीन गेले. तर परत आता बीजेपीन येयल्या उपरांत तुमकां कशें कितें दिसता मनान? आयज म्हाका डिफरन्स खबर बीजेपी आनी काँग्रेस म्हणल्यार कितें तें. आतां हांव तेन्ना दुयेंत पडलो म्हणून तेन्ना म्हाका तिकेट दिवना बीजेपीन. 2022च्या इलेक्शनाक जेन्ना तुम्ही परत इलेक्शन जातालें तेन्ना तुमकां बीजेपीन तिकेट दिवना म्हणटा तुम्ही. दुयेंत पडलो म्हणून. तर परत एकदा तुम्ही बीजेपीन तुमची वाटचाल केली आणि काँग्रेसीतलो अनुभव म्हणजे 22 ते 24 पर्यंत अजूनपर्यंत 2 वर्सां जाली. तर काँग्रेसीन तुमचे कशें कितें काम आसलें? जावं काँग्रेसीतलो तुमचो एक्सपिरियन्स आमकां मातसो तुम्ही आमच्याकडे शेअर करात. आमी तिकेट गेली काँग्रेसची तिकेट आणि तेन्ना मागीर आमी काम सुरू केलें. ते काँग्रेस टीम काय ना, ती टीम हांवें म्हजी टीम गायली आणि आमकां 9.5 वोट पडले. सो मागीर देखून आतां MP इलेक्शन हांवें काँग्रेस पार्टी सांगलें तुमी कॅन्डिडेट बेगीन फायनलायज कर. तेन्ना ह्या वर्सा 24च्या इलेक्शन हांवें बेगीन 1 म्हयने पयलीं फायनलायज कर कॅन्डिडेट आनी आमी पार्टी बिल्डअप करया अख्ख्या तालुक्यान. पूण तेंका कोणाक केअर ना. बीजेपी आनी काँग्रेस खूब डिफरन्स आसा तेंचे. म्हणजे आनीक कितें डिफरन्स दिसता? म्हणजे पार्टी कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक तेंच्यांनी उशीर केलो अशें ना. अजून हांवें देखून करना डिक्लेअर. उशीर म्हणजे उतर येना. हे सामकें तेकले इलेक्शन सामकें जवळ येयलें. ते एक जालें. आतां ते वोटर आमचीच सांगपाचे आनी टीम ऑर्गनायज करपाचे. आतां बुथान कमिटी ना. हांव तेन्ना काँग्रेस जॉइन जालो तेन्ना आमकां कोण मेंबर ना. तुम्ही तुमची स्वताची टीम वचून केले. बुथ वायज कोण ना. बुथ आमी तयार केले तेन्ना 1 म्हयन्यान. हांवें देखून हांवें काँग्रेस पार्टी सांगलें थिंगा डिफरन्स खूब झगडी चलता. कोण एकटो तिकेट मागता दुसरो म्हणटा आपल्या तिकेट, तिसरो म्हणटा आपल्या तिकेट. आतां आमी आयकपाचें कोणा? बीजेपी डिसिप्लीन आहा. हांवें बीजेपी चोयलें हालींच्या टायमार सावन चोयलें. मनोहरभाई आहलोलो आमी चोयलें डिसिप्लीन एक आहा. डिफरन्स आसपाक शकता भितर पूण ते भायर दाखयना कोणाक. ओके. म्हटल्यार त्यांचे जे पार्टीन डिसिप्लीन आसा जावं काँग्रेसीन पळोवपाक गेल्यार तुम्ही म्हणटात की तिकेट डिक्लेअर करिना जावं तिकेटीक झगडटात. ह्या हितून एक कार्यकर्त्यांचे तुमच्या खंय तरी प्रश्न जे आसा ते तुमच्या तकलेर पडपाक लागले म्हणून तुमकां हे डिसिजन घेवचें पडलें. ना कितें जालें आती आप आनी TMC जालें लास्ट इलेक्शन. तेन्ना वोट आमी हाडपा जाय. ते एक सांगलें पार्टी आयकना कोण. आणि आता तुम्ही बीजेपीन गेल्या. आता सध्याचे वास्कोचे आमदार जे आसा ते तुमच्या विरुद्ध इलेक्शन लढयल्ले तेंच्यांनी आणि आता सध्या आमी पळोवपाक गेल्यार सगळे वाटेंतल्यान ते म्हणटा की फाटल्या 10 वर्सांक वास्को मतदारसंघान कांय कामां जावना आणि तेजेर विशय मातशे तापलेले आसले. आयज तुम्ही जेन्ना बीजेपीन गेले तुमकां त्यांच्या हाती सकयल जावं त्यांच्या कार्यकर्त्यांक मेळून काम करचें पडटलें. हे तुम्ही कशें कितें टॅकल करतले? तुवें आतां एक म्हणल्यार डेव्हलपमेंट. हांवें ते प्रोजेक्ट प्रपोज केले पूण म्हणजे आमचे प्रोजेक्ट लोकांक वोटरांक कितें जालो प्रोजेक्ट पळोवपाक. आतां म्युनिसिपल बिल्डींग हांवें प्रपोज केलें तेन्ना. मागीर बस स्टँड प्रपोज कदंबाचें बस स्टँड. मागीर अंडरग्रावंड केबलिंग प्रपोज केलें. मागीर फिश मार्केट प्रपोज केलें. ते तेन्ना व्हडले प्रपोज आसले लोकांक जाय चोवपाक. म्हटल्यार हे जावपाक टायम लागता म्हणटा. टायम लागलो तेन्ना आमदार दाजी म्हणटालो काय जावं मानता. आतां हांवें दाजीन फॉलोअप केलें तीच कामां केल्या म्हणजे. ओके. म्हटल्यार आता तुमचे अंडरस्टँडिंग लेवलाचेर ह्या तुम्ही कशें कितें एकामेकाक समजून घेवन वांगडा काम करतले काय तुमची टीम सेपरेट काम करतली? दाजी म्हज्या घरा येयलोलो. केन्ना? आतां जाले 20 डिसेंबर. आनी तेन्ना मोदीचो डेव्हलपमेंट 2 वर्सां कितें डेव्हलपमेंट केला अख्ख्या इंडिया तो बूक दिलो म्हाका.
बुकिंग हिंगा ना घरा म्हणजे तुम्ही डेव्हलपमेंट केला म्हणून. ना मोदीन ओके, मोदीन त्या इथून तुम्ही परत एकदा घर वापसी केली. ना मागीर ताणें रिक्वेस्ट केलो म्हाका आनी तो म्हाका दाजी म्हाका खूब फावटी फोन मारतालो विचारपाक कशें करूया कालूच कितें आहा प्रॉब्लेम जाल्यार म्हाका फोन करतालो त्यांना हालीच्यान की जॉईन जावच्या पयलींच्यान. हालींच्यान ओके, म्हटल्यार तुमचे आता सगळे फ्रेंडशीप परत एकदा हे जाली आनी वांगडा मेळून काम करतले. आनी ते दाजी 2012 म्हाका हेल्प केला हा. इलेक्शन आमदार जावपाक दाजी आज बरो व्हडलो आहा. ओके. तो तेन्ना तिकेट आपूण ट्राय करता तेन्ना पण तिकेट म्हाका मेळ्ळी तेन्ना ताणें हेल्प केला म्हाका ओके, मागीर 17 मागीर तेन्ना ताका मेळ्ळी ना. तेन्ना तो मागीर रावलो 17. तुम्ही बीजेपीचेर आसले. आणि दुसरी सांगपाची म्हटल्यार गजाल की बॅक टू बॅक इलेक्शन जिखप वास्को मतदारसंघान इतलें सोंपें ना. तर अजून पण हिस्ट्रीन जर पळोवपाक गेल्यार तुम्ही हो इतिहास घडयलो. फाटोफाट 2 टर्म इलेक्शन वेचून येयले अशें अजून पळोवपाक गावंक नासलें वास्कोन. तर हे कसो कितें एक्सपिरियन्स जाल्लो आनी कित्याक लागून हे शक्य जालें? ते वास्को म्हणल्यार मिनी इंडिया. आखे गोंया भितर वास्को गव्हर्मेंट मिनी इंडिया आखे स्टेटी लोक आहाय. सो हिंगा लोकांचे विशय सेपरेट आहा, चिंतपाचे सेपरेट आहा. सो ते पळय हँडल करपा लोकांक. आयज वास्को आमचो हिंदी उलयताय वास्को बाजारांत घेवपाक हिंदी उलोवपाक पडटा. सगळे देशातले सगळ्या लोक भागातले लोक येऊन सेटल झाले. आणि दुसरी गजाल की आनीकूय एक गजाल ऐकली आणि आमच्याकडे तुमचा रेकॉर्ड आसा तो म्हटल्यार तुम्ही 3 फावटी काउन्सिल मेंबर आसले म्युनिसिपालिटीचे वास्को. तुम्ही मदीं सीपी सुद्धा जाले थोड्या टर्मा खातीर. तर 3 टर्म जे तुम्ही जिंकले हे 3 टर्म पळोवपाक गेल्यार 3 दुसऱ्या वॉर्डान तुम्ही जिंकले. हे कशें कितें शक्य जालें? आदलो आमदार जोसेफ फिलिप त्याने म्हाका त्रास केला पयलीं इनिशियली तरी वॉर्ड रिजर्व केलो हांवें वॉर्ड चेंज केलो. आयज जोसेफ फिलिपा लागून आमदार जालो. वॉर्ड चेंज करप आणि परतून दुसऱ्या वॉर्डान वचून बसप इतलें सोंपें नासता. पण तुम्ही कशें कितें टॅकल सामके इतल्या फूल देशभरातले लोक कामाक म्हणजे आमी आज एमपीटी पळयता हांगा गोवा शिपयार्ड सारकी व्हडले कंपनी आसात तेन्ना लोक सगळ्या भागातले येवन हांगासर जेन्ना सेटल जाता आणि तुम्ही जेन्ना वॉर्ड चेंज करता तेन्ना एक सामकी चॅलेंज आसतली. तेजेर मातशें तुम्ही सामकें सांगितलें जाल्यार बरें हांव कितें पॉलिटिक्साक खूब वर्सां जालीं 1987 हांव तेन्ना एससी जालो म्हजो माम तर आमदार जालो जोरात हेरलाम जोरात. तेन्ना आमी पयले पेंट घेवन बरयतात रोडार बॅनर लायतात कितें काम करपाक जालें. आनी तेन्ना कॉन्स्टिट्युन्सी आप आरोसी जालें किल्लोसी जालें. हांव मागीर हांव तेजो इलेक्शन एजंट जालो. इलेक्शन एजंट तेजो मामाचो एक फावटी. थंयच्यान कनेक्ट जाले लोकां कडेन आनी मागीर आनी ते आतां म्युनिसिपल वॉर्ड म्हणल्यार आतां काय ल्हान वॉर्ड ते इतले वोट ना 4000 वोट. प्रत्येक वॉर्डात 4000 लोक आसा. 4000 पण तरी आसतना एक हे आसतना तुम्ही त्यो एक्झामी लायफातली एक पॉलिटिकल एक्झाम म्हणपाक शकता. एक बऱ्यापैकी आन्सरां दिवन तुम्ही फुडें पावले आमदार जाले 2 टर्म. आणि फ्युचर तुम्ही म्हटले की तुमचे हेल्थ वायज तुम्ही तितले बरे नासले. पण तुम्ही आता परत 2024 येवन लोकसभाचे इलेक्शन सारखे तोंडार आसतना तुम्ही परत एकदा भाजपान प्रवेश केलो. तुम्ही कितें पळयता तुमकां म्हटल्यार तुमचे फ्युचर राजकारणान आनी फुडें कितें म्हणून पळयतात? सो एक म्हणल्यार आमदार बरो आसपा जाय. आमदार कित्याक हांवें 10 वर्सां आमदार कितें केलें. आमदार बरो जाल्यार काम जाता फुडें आनी आमकां म्हणजे काम म्हाका म्हणजे लोकांचें काम करपाक जाय. तुमचे आयज तुम्ही पयलें आसतले की तुम्ही म्हटले की तुम्ही 86 काय 96 तुम्ही म्हटले की इतले वर्सां तुम्ही राजकारणान रावले आणि कामाय केली म्हणटा. आता न्यू एमएलए जे येतात जावं राजकारणान नवे लोक जे राजकारणान घुसतात आणि ते थोड्याच टायमा खातीर सक्सेस आपल्याक मेळचो म्हणटा राजकारणान आणि ते एक चुकीच्या डायरेक्शनान वयतात. तुम्ही कितें तांकां एक हे दिवपाक सोदता की फुडल्या हितून? हांवें आमचो आमदार अंडर काम केलें. डॉक्टर मिस्त्री आसलो तेज्या अंडर काम केलें. मामाच्या अंडर काम केलें. जोसेफ अंडर काम केलें. सो हांव आमदार अंडर काम केलां आनी काम करून चोयलें तेंगा. एक म्हणल्यार उतर दिवपा लोकांक आनी सेकंड लोकांक पयशे घेवपाचे. आतां आमी खूब जाणां लोकांक हेल्प केला वास्को एक कोण म्हणपा ना कॉलेजान पयशे गेले पण अजून हांव चॅलेंज करता लोकांक
आम्ही लोकांना हेल्प केला, जॉब घे बाबा, हांव म्हणटा आयज जॉब दिवन लोकांना हेल्प केला आम्ही. आता म्हटल्यार आता तुमचे कितें स्वप्न अशें आसा फुडें की तुम्ही म्हटले लोकां खातीर काम करपाक जाय की वास्कोन आनी कितें गजाली जावपाक जाय ज्याच्या खातीर तुम्ही बीजेपीन प्रवेश केला, की आता सद्याच्या टायमान खंयची गरज आसा कशी दिसता तुमकां? त्यो तुम्ही सॉल्व करतले अश्यो गजाली ज्यो पेंडिंग आसा, जावं तुमकां दिसता की ह्यो गजाली जावपाक जाय आनी त्या जावना, त्यो अश्यो खंयच्यो गजाली तुमकां अश्यो दिसता? सो मेन म्हणल्यार बस स्टँड जावपाक, बस स्टँडार आमचे गव्हर्नमेंट ऑफिस एक बायणा वॉटर सप्लाय आनी ऑफिस चिखले वाड्या आनी ऑफिस हे सायड सगळें मिक्स आहे, लोकांक त्रास जाता वचपाक. एक सेंट्रल पॉयंट गव्हर्नमेंट ऑफिस आसपाक जाय, ओके. लोकांक त्रास जाता सगळे काम करपाक. आनी तो प्रोजेक्ट प्रपोज केला बस स्टँड, थिंगा एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग केला प्रपोज एक फाटल्या गेटीचे बस स्टँड आहे. सो तो प्रोजेक्ट हांवें ताजी सांगला तो प्रोजेक्ट तूं बेगीन कर, लोकांक फायदो जातलो. आमचें नांव जातलें, ताजें नांव जातलेंच, पण लोकांक फायदो जाता. आनी हॉल केला, हॉल वास्कोन हॉल ना, 1000 कॅपॅसिटी हॉल मल्लेश्वर पार्किंग केला लोकांक गाडी दवरपाक. आता जातलो बेगीन जातलो. ते आमदाराचे हातीन, आमदार गव्हर्नमेंट हातीन. हांव आतां आयज तुम्ही जेन्ना भाजप प्रवेश केले, तुम्ही तुमच्याकडे अनुभव आहा राजकारणाचो. तिसरी गजाल तुम्ही सिनियरूय जाल्लेले आहा बीजेपीन, भारतीय जनता पक्षान. तर म्हाका दिसता ही कामां बेगीनूच वाटचालीक लागतली. 2 टर्म तुम्ही केटीसीचे चेअरमॅन आसले, तरी आसतना आमी जेन्ना आयज वास्को ट्रॅव्हल करता, वास्कोन येता, तेन्ना बस स्टँड जर पळयत जाल्यार तुमकां आनी सांगपाची गरज ना. तर 2 टर्म तुम्ही येयले, तुम्ही केटीसीचे चेअरमॅन जाले, तरी आसतना हे अशें कशें पडलें की काम थंयच्या थंयच उरलें, कामूच जालें ना? इतलो टायम कित्याक लागून लागलो? ते बस स्टँड स्टोरी बरी व्हडली लांब आहा. लांब कशी आहा, बस स्टँड प्रपोज केलो विजय फिल्पान बिल्डिंग केलें प्रपोज, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग कोणशा. तेन्ना आमचो पर्रेकर मनोहरबाई म्हणपालो चालूच, आनी विजय फिल्पान बिल्डिंग प्रपोज विदाउट फाउंडेशन फायलिंग लिस्ट येता, फायलिंगूच करूंक नासलें. फायलिंग प्लॅन पास ते बिल्डिंग पळय तेन्ना तेंका कळ्ळें फायलिंग जाय म्हणून थिंगा. आनी ते 20 कोटी मायज जाले एस्टिमेट. सो तेन्ना पर्रेकर म्हणपाक आपूण इतले पयशे दिवपा ना तुमकां त्या बिल्डिंग. प्रोजेक्ट बस स्टँड कर विथ एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग सारखे एक कडेन. तेन्ना डिझायन दिवून आमी तशें केलें, हॉल केले, डिपो केलो फक्त कदंबाचो. आतां पायली सुरू केला आमी, पायली 80% काम पायली जीएसआयटी काम केलं. आता ते पैसे स्लो झाले ते हांव कित्याक गव्हर्नमेंटान तेन्ना मायनिंग बंद जाले तेन्ना. पण केंद्रात सरकारूय बीजेपीचे आसा, हांगाचो आमदारूय बीजेपीचो, मुख्यमंत्री बीजेपीचो, सरकार ना बीजेपीचे. पण तेन्ना मायनिंग बंद जाले तेन्नाच. इतलो काळ तो तेका लागून हेजेर पडलो. ते आता हांव काय भितरलो, हांव काय नको, हांवें मागणी घाले, लेटर घाले. हांवें तेन्ना एक आदत सीएम आलो पर्रेकर बाब पार्सेकर, प्रमोद सावंत आणि फाउंडेशन स्टोन घायले तेन्ना प्रमोद सावंत यासाठी व्हायस चेअरमॅन. म्हटल्यार तुम्ही म्हणता की फॉलोअप जाले ना बरोबर. फॉलोअप हांवें केला पण ते कितें सपोर्ट मेळ्ळो ना तो. सपोर्ट मेळना सारको. आता तुमकां दिसता की तुम्ही जेन्ना परत एकदा प्रवेश केला तेन्ना हे कामां बेगीन करून घेतले तुम्ही? ना कितें आता आता थोडी काम जाल्या, म्युनिसिपल बिल्डिंग जाला, म्युनिसिपल बिल्डिंग 8-10 कोटी मागीर फिश मार्केट सुरू केला. ते पहिले सगळे ड्रॉइंग सगळे जाले म्हणजे लोकांक जाय, भोटरांक जाय चोवपाक. म्हटल्यार सोमते जशे मशरूम येता की 4 दिसांनी काडली का परत दुसरी मागीर लोक म्हणटा कितें काम जालें, बरें काम जालें ना. लोकांक तूं फायले कितले कर, लोकांक फायदो ना. पण फायली जरी जर जाल्यो जाल्यार लोकांक एक कितें तरी दिसपाक जाय. 10-12 वर्सां म्हटल्यार तुमकां दिसना खूब टायम जालो कसो? लोकांकूय दिसपाक जाय कसो दिसना? ना आता हांवें म्हणजे काम केलें, आमदार म्हणून आमी प्रपोजल घायला, हांवें समज घालूं ना जाल्यार तुका म्हणजे आसतालें. आता गव्हर्नमेंट ऑफिसरान देखून काम करपाचें, ऑफिसरान फॉलोअप करपाचें, पयशे हाडपाचे, ते काम म्हणजे आमदाराचें काम न्हू. बरोबर. आयज तुम्ही जेन्ना भाजप प्रवेश केलो 2 वर्सां उपरांत, तेन्ना तुमच्या बरोबर 7 जे काउन्सिल मेंबर आसले, म्युनिसिपल काउन्सिल मेंबर आणि कार्यकर्ते, ते तुमच्या बरोबर परत एकदा भाजपान गेले. आम्ही त्याच्या पयलीं पळयल्ले की जेन्ना तुम्ही बीजेपीन पयलीं आमदार आसलेले तेन्ना निवडून हाडटाना तुमीच तांकां सपोर्ट केल्लो आनी ते तुमच्या बरोबर रावलेले ते. पण तुम्ही जेन्ना काँग्रेस प्रवेश केल्लो 2022 इलेक्शनाच्या पयलीं, तेन्ना हे 7 जाण परत तुमच्या बरोबर काँग्रेसीन गेले.
आणि आयज तुम्ही जेन्ना परत एकदा बीजेपीन गेले तेन्ना हे साकूय जे काउन्सिल मेंबर आहे ते परत तुमच्या बरोबर येयले. हे तुम्ही कितें म्हणपाक सोदता? हे निष्ठावंत तुमचे कार्यकर्ते? ना चोय हांवें तुका आतां सांगलें चोय म्युनिसिपल इलेक्शन पार्टी लेवल ना आनी हांव आहलो कावन्सिलर इतले वर्सां ते पर्सनल लेवल मातशें कॉन्टेक्ट करपाचें ते म्हणजे पर्सनल फ्रेंड. म्हटल्यार तुमचे जे कार्य आहले तेन्ना तुमच्या वांगडा बरोबर रावले, म्हटल्यार बरें कार्य, म्हटल्यार तुम्ही कितें करताले ते आवडले काय तेंका? ते आवडलें आनी ते अजून म्हणजे फ्रेंड आहे ते. म्हटल्यार तुम्ही ज्या जाग्याचेर वयता थंय तुमच्या बरोबर रावता. ते फाल्यां मागीर तेंचे मॉडर्न डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. कित्याक हांवें समज तांकां सोडलें आनी हांव जाणा कावन्सिलर काम जायना बारीक बारीक कामां आनी दादीन केन्ना वायटपण कोणाक घेवन ना. ते एक दादचे बरे, म्हाका पण केन्ना राग येता. तुमचो व्हॅल्युएबल टायम दिल्या बद्दल तुमकां थँक्यू. आणि अशें सांगून आमी आयज ही कार्यावळ हांगाच सोंपयता. देव बरें करूं. थँक्यू.